गोंय सोबीत करपाचो रियल इस्टेट आनी बिल्डराची संस्था क्रेडायचो हावेस मडगांवचे आर्लेम सर्कल ते घोगळ सर्कल सुंदर करपा खातीर क्रेडायन प्रोजेक्ट केला. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयभर अश्यो गजाली करपाचो क्रेडायचो बेत आसा. अध्यक्ष डॉक्टर देश प्रभुदेसाय उलयलो. ॲक्टिव्हिटीज गोंयभर घेवपाचे प्रयत्न केले. तातूंतलो एक भाग म्हणजे आर्लेम सर्कल टील घोगळ सर्कल ब्युटिफिकेशन आनी मिडियन डेव्हलपमेंट असो एक भाग आमच्या यूथ विंगाच्या आणि सिविक म्युटेशन म्हणून एक सोशल ग्रुप आसा तांचे वतीन आमी हो करपाचे प्रयत्न केले. एक म्हणजे सदांच अशें आसा की बिल्डर्स जे आसात ते कन्स्ट्रक्शन करतात म्हणजे तांकां चडशे सगळ्यांचो असो समज एक कॅपिटलिस्ट आयले पयशे करपाचे वचपाचे, पण हो कॉन्सेप्ट काढून उडोवपाचो प्रयत्न आमी क्रेडाय जी आमची असोसिएशन आसा बिल्डर्स हावजिंग इंडस्ट्री तांचे वतीन लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतात. येणाऱ्या काळात मडगांवां जावं गोंयभर खंय प्रयत्न करून सोशल कॉजाचेर CSR एक्टिविटी म्हणून आमी क्रेडायचे वतीन एक्टिविटी घेवपाचे प्रयत्न करतले तेन्ना सगळ्यांचो हातभार मेळटलो. आमकां डोनर्स ज्यांनी आमकां मदत केली, कारण कितें जाता की शेवटी कितें करतलो जाल्यार पयशे. प्रोजेक्ट ऑफ क्रेडाय has happened in my constituency. I welcome it fully. एक म्हळ्यार एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडाय दाखोवन दिता की तांकां आसा. फायनली गोंय जर सुदारतलें जाल्यार गोंयकारांनी तें फुडें व्हरूंक जाय आनी हे गोंयचे बिल्डर आपले एक एरिया बरी दिसची अशें जर तांकां दिसता जाल्यार तांकां तांचें स्वागत करूंक जाय आनी तांकां सगळो सपोर्ट आमी लोकल रिप्रेझेंटेटीव करता आनी दिवंक जाय. आतां देशान म्हणलें की ताका डिफिकल्टीज जाता इज कॅटल or maybe some vandals. These are the difficulties that he may face. As far as vandals are concerned, civic sense येवपाक जाता तितले आमी तांचे तकलेन घालपाक लोकांचे ट्राय करतात. म्हाका खात्री आसा की हाजे मुखारी आनीकय खुबशे जागे, खुबशे सर्कल्स किंवा खुबशे मिडियन्स किंवा आनीकय कशे जर बरे कॉजीस आसत जाल्यार क्रेडाय अशेंच मुखार सरतले आनी दे वील ट्राय टू हेल्प सच सोशल कॉज. आय कॉंग्रेच्युलेट देम for having taken up this first project in the city of Margao. म्हापशा कोर्टा लागसार आशिल्लो सिग्नल पोल मंगळाराक कोसळ्ळो. सकाळी एका कॉन्क्रीट मिक्सरान खंय ताका धपको दिल्लो. धपक्या सरशी तो कोसळ्ळो. ह्या रस्त्यार दीस रात ट्रॅफिक, तरी मोटारी आनी गाडयो आनी स्कुलांची भुरगीं बरी सालवार. हे सिग्नल एका पोलार चडयल्ले. तो पोल बरोच आदलो, ताजे कांय मेंटेनन्स ना म्हूण कांय म्हापशेकार उलयतात. आज 20 वर्साचो एक पोल तो जंक्शन ह्या कडेन चारी वाटेन शिवलिंग, ह्या कडेन करसवाड्या दुसरो हावजिंग बोर्ड आनी म्हापसा येवपाचो रस्ता. पण तेजेर आयज येदे व्हडले सिग्नल घातला जे सरकारान, ते सरकाराचे हेजेर म्हाका सांगपाचें आसा कितें की जे सिग्नल घातला त्या सिग्नलाचेर वजें कितकें आसा. तेजेर तो केबल आसा एक, तो केबल जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5-2 इंचाचो आसा आनी तेजी वेटेज आनी ते केबलाचे हेजेर आनी बाकीचे केबल आसा ते सगळे केबल मेळोन तेजें वजें इतकें जालां. आनी ज्या टायमार हे केबल लोंबकळटात, हे लोंबकळलेले केबल आसा त्या केबलाचेर खंयचोय ट्रक जावं लगेज येतात. आयज व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येतात, 2 व्हिलर्स गाडी हाडटात, 4 व्हिलर्स गाडी हाडटा पळय, ते कॅन्टर येतात. ते कॅन्टर रातचे दिसाचे येतात आनी ते वायरी हेजे सगळे आमी ते वायरी सगळे तोडून उडयतात. हे नियंत्रण कोणी हाडूंक जाय की मुन्सिपाल्टीन, ते मुन्सिपाल्टीचें नियंत्रण ना. आनी आयज जे दुर्घटना घडली त्या टायमार पुलीस आसले, पुलिसांनी पण इलेक्ट्रिशियन कोणूच नासलो. पण इलेक्ट्रिशियनाचें काम कितें आसा ते लोंबकळटात कितें करतात ते पळोवंक जाय आसलें. पण ते पळोवपाचें तेंचें काम ना. तेंचें फक्त वेव्हार कितें आहा, बिलां पळोवचें, बील कशें वाडोवपाचें, कितें करपाचें, हेच लायट डिपार्टमेंट चल्लां. केरळा ब्लास्टर्सान दुसऱ्या हाफांत 2 गोल मारून सोमारा FC गोवाक मारले. पयल्या हाफांत झिकोच्या पंगडान लीड घेतिल्ली, पूण दुसऱ्या हाफांत केरळान बरी स्ट्रॅटजी केली आनी जैत जोडलें अशें झिकोन मान्य केलें. Nosso time sabia que ia enfrentar um adversário dificílimo, que ia marcar bem sob pressão, principalmente pelo fato da gente jogar 3 dias antes, né? Our team knew that we were going to face a team, very hard team that would press us a lot. Even why? Because we were playing just 3 days ago. We had a game, so they knew it. So we were expecting a tough game. Mas mesmo assim a equipe resistiu bem, só que a gente voltou para o segundo tempo com uma vantagem, com a bola dominada a gente perdeu uma bola e facilitou o gol deles
talvez viessem para o segundo tempo com outro tipo de estratégia, perdendo e fazer um gol logo de cara. Então, isso foi fundamental na mudança de todo o jogo. Even with all it, we played very nice the first half, and in the second half we had the advantage to be in front of 1-0, but unfortunately we got scored just right in the kickoff, just the first minute maybe. So it changed their strategy. Maybe they would come to the game with one strategy. As this game came, this goal came, so they changed the strategy, and they were unlucky with their game and won the match. Jogo igual, poucas chances de ambos os lados e eles foram felizes numa jogada individual, acabaram decidindo o jogo. I can see that it was an equal game with few opportunities. They had this great chance individually with the skill of that play, and had this luck, and they scored and they won the match. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.